गीत घेऊया पेज 116 I3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. काळोखी कोरण्याच्या ओसोकताये वाटेर मनशाच्यान देवा सोशिलो चड पयस धांवत रावंक जायना. मनीस कितलोय पातकी आसल्यार पासून देव मनशांक पयस करिना. इतलो व्हड दयाळ देवाचो मोग आमी पातकी मनशांनी आमच्या पातकांची वळख घेवन दूख दवरूंक गरज. देवाचेर विस्वास दवरून काळोखी कोरण्यो पाटी सोडून स्वता पोरमणे नोसोडणेच्या जिविता वरवीं पवित्रपण आपणावन जेजूचे उजवाडीत गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानान भावार्थान मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमा पातक्यांक बोगसणें दिवन पोत्तून तुजे वेंगेन घेवच्याक अप्रिमीत मोगान तुवें एक अजापांचो उपाय येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण होच अप्रूप मोगाचो गूट येवची आसा ते दोबाजीक पास्क परबेंत आमी समरमतांव. तर ही परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक हुर्बेवंत काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचचें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल याज्ञीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोस्तीं घातकीपणां वाडयत गेले. हेरां राष्ट्रांची सर्व लोजेची कर्तुबां सगलीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपल्याच्या मनाक जेरुजाल्यांत पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बसटायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदतालो. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतरांची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. काल्देचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडली. सगल्या तांतल्या राजमंदिरांक उज्जो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्यांचोय भस्म केलो. वाटोलोलीं तांकां नाबुकॉडनेसरान बाबिलोनेक परदेशांत व्हेलीं. थंय पिर्सेचो राजा सर्देर चोडोसोर ताच्या आनी ताच्या पुताच्या गुलामपणांत तीं जियेलीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पर जेरेमियासाच्या तोंडी उलयलो तें शात्ती पावलें. आपल्या सोनवाराचे फारीकपण दिसोर, आपल्या उपद्र्याचे दीस सोंपोसोर, 70 वर्सां सोरोन वचोसोर हो दीस सोनवाराच्या बेकारपणांत उरलो. आनी सिरस ह्या पिर्सेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियासाच्या तोंडी सर्वेस्पर उलयलोलें तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्परान पिर्सेच्या राजा सिरसाच्या मनाक इस्फुर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्खे राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोकट्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सिरस पिर्सेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान पृथ्वीवेलीं सगलीं राजां म्हज्या आधीन केल्यांत. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचें मोदें ताच्या आख्खे परजेचो ताचो देव ताचें सोवें आसूं आनी तो थंय चडून वचूं. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून व्हरूं. म्हणुया, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून व्हरूं. बाबिलोनाच्या नदीचे तोडेर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरव्या रुखांचेर आमची सितारां आमी उमकळावून सोडलीं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार
म्हजी जीब ताळयेक पाकून उरून तेन्ना तोय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्र्या हाडलोले तेच आपणाक कुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायताले तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून व्हरूं. सर्वेस्पराचें गीत परक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुजाल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून व्हरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुजाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून व्हरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पाकून व्हरूं. भाग्योन पावलोन एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, देवाची काकलोद इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकाक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ता सोवे ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जीवन केली आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी, जेजू क्रिस्ता सोवे आमचे ताय आपलें बोळेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली ओप्रिमीत कुरपा कोलीत केली. देवाचे कुरपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तोगी न्हय पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरन्या वरवीं उपसोना. आमी देवाची रोचना. आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ले पोरी कोरन्याचें जिवीत आमी जिवंक. क्रिस्ता जेजू सोवे ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे खास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फॉर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फॉर्मण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना.
आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण कोत्ता तो उजवाडाक कांटाळटा, आनी आपली कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता पोरमणें चलता तो आपल्यो कोरण्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें घेतलां. देवाक पाठ करून निर्वाशीपणांत जियेतोले इस्रायल पोरजे सवें देवाची काकलूत सायरस ह्या पोरक्या राजा ओस्तोंगी उगडापी जाता ती आमी हांगा पळयतांव. इतिहासीक बाबतींत देवा आनी इस्रायल पोरजेची मोगा कोराराची सुरवात अब्राहम बापाच्या आपोवण्यांतावन सुरू जाता. कालद्याच्या ऊर नोगरांतल्यान देवान अब्रामाक भायर काडून एक बासायलोलो देस फावो केलो. ताका आनी ताचे संस्थी सवें मोगा इश्टागतीचो करार करून इस्रायल पोरजेक देवान आपली खाशेली पोरजां करून घेतली आनी आपल्या कराराक सदांच विस्वाशी रावन आपलो आशिर्वाद घेवंक तयार केली. आपल्या पातकांची शिक्षा कशी आमच्या पुर्वजांक मरण फावो आसलें, तरी जेजू क्रिस्ता आपल्या पुताच्या मोडणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं दोयाळ देवान आपली व्हड काकलूत मोग बोलेपण आनी कृपा फावो करून नवो जीव सोडवून आनी सर्गीचें जायज जोडूनशें केलें. ही बोरवांशाची बरी खबर आमकां सांगता. ह्या वरवीं आमी आमचे पोदवेचेर पातयेवन न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक आनी देवाच्या फुंक्या देण्या वरवीं आमकां फावो जातले अप्रिमीत कृपेन देवानूच आमकां आदी फुडें क्रिस्ता सवें विंचून काडून आमच्या भावार्थाक सोंपता तसलें बऱ्या कोरण्याच्या जिविता वरवीं सोडवून जोडून घेवंक आमकां आनी आमचे फुडले पिणक्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांत पावल आमकां उत्तेजन दिता. न्हवसोरण्याचें काळीज मोन घेवन काळोखी पातकी जिविताक पाठ करप, नव्या जिविताच्या नेटार स्वता पोरमणें देवा सवें भिरांती विणी सोबे माजार क्रिस्ताक गवाय दिवंक बऱ्यो कोरण्यो करप हो जावन आसा आयच्या शुभ वर्तमानाचो सार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आनी निकोदेमा भितर चलतल्या संवादाचो दुसरो भाग आमकां मेळटा. जुवांवा पोरमणें चडशें उजवाडा काळोखा कुर्पे जोडटे विशीं जेजू शिकवण दिता तें आमी पळयतांव. क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरता जाल्यार काळोखाक पाठ करून क्रिस्ताच्या उजवाडान जिवंची आमकां गरज. ही आमचे पवित्र सभेची मुळावी शिकवण. हें सोंपें न्हय, पूण प्रयत्न कोत्तल्याक देवाचे कृपेन हें करूंक जायना तसलें न्हय. जो मनीस देवा मुखार ल्हानविकायेन आपली ओसोकताय वळखून घेता तो मनीस देवाक मानवता. देवाची काकलूत, बोगसणें आनी जिविताची शांती पेकोवणी अणभवता, तर ल्हानविकायेन देवा मुखार आमचे पातक वळखून आनी मानून घेवन पातकाची खोल दूख दवरया आनी नव्यान पातक करिना जावंक निश्चय करूंक आयज दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया.
उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सतमंतान देवाक, सोडपवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन संभावलो, आंकवार मारे तांय जल्मलो, पोंच पिलाक काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिगिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर परवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो. स्वतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. स्वता पोरमणे देवा सवे आमच्यो कोडण्यो करून जेजूचे गोवाय आमी जावंक आनी ह्या प्राचीत काळाची दोणवण आमकां फायद्याची जावंक आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या बागिवोन बापान बिस्मानी, पाद्रीनी, मोटव्या शांनी आनी पवित्र सभेन वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक भावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुने जावन क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओखोण सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे गोंय, आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार, फटींगपण, ओनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो, शांतीचो आनी निस्वार्थीचो समाज घडोवन हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारबाक चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बूद आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीची पिडेक लागून व हेर कुडी ओतम्याचे पिडे शिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कोश्टवतल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूत दया दाखोवन आमचे वेली सगली पेस्त पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. प्राचीत कालाच्या चवथ्या सातोळ्यांत आमी पावल मारता तर ओदीक आनी ओदीक प्राचिताचे आनी नवसरणेचे जिवीत आमी वेंगोवन पवित्रपणांत आमी वाडत वचून आनी आमी जिविताच्या बऱ्या करण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. सोर पोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रोचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगिनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 29 C3. आमची
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सोरेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवून हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भोक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोबतात तशें आमचेंच जिवीत भावपणाच्या मोगान येरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप चाबलोल्यांक मोडणांतली वाटावच्याक मोइजेसान अरण्यांत पितूळचो सोरोप उबारलो, तशेंच एमकोंडांतलो सोरोप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मोडणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणीक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक कुर्सार उबारूंक ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें येवजिलाय. भावार्थान ताचे दोळे घालतात तीं मोरणाच्या फॉर्मोनाक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती तुजे जाणवायचे आनी मोगाचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोर ओंपता. तुजे पुनो जीवन म्हूण आमी परगोटता. तुज्या येण्याक आमी आदरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आनी क्वारमारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत दौर मृता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायत आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखंतांतली वाटाय. कित्याक रासवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरबणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D15.
प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मोडणा आनी पुर्णजिवनपणा वरवीं तुज्या सासनीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावोय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. आयज लेतारे आयतार म्हणजे पळय रोंग मातसो बदललेलो आसा. आमी पिंक असलो रोंग आयज वापरता. दुसऱ्या आयतारा दीस सोशल अपोस्टलेट आनी हंगर अँड डिसीज म्हणजे बूक आनी जे हे आसा दुयेंसां आसा तांचे पासत तो हांगसर दर दिसा सोमवार ते सोनवार पर्यंत 5 ते पावणे 6 पर्यंत पवित्र भुजवण आसता. ती तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. तेच प्रमाणे मीस सकाळचे ते चड करून तरणाट्या पासत आमी समरवता. तो ते इंग्लिशीन आसा सवांच्या वेळार म्हणटत ते तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. दर दिसा मिसां हे भशेन आसतात 7 आनी 8 सांगे मीस आसना ना म्हणून आयतारा दिसूय सांगेचे मिसां ना, पूण सकाळची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15 आमचे भाशेन आनी इंग्लीश 10-15. आयताराचे पवित्र बुजवण आसता 6 वरांचेर पावणे 7 काबार जाता. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटत पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन कपेल आसा, थंयसर 10 वरांचेर मीस जाता. तुमच्यान आनीकूय प्रोग्राम आमचे यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. ऑफिशियल बेसिलिका बॉर्न जिजस वो म्हणल्यार तूं ह्या चॅनलाचेर आनी तुमच्यान ते सबस्क्रायब करूंक जाता. सबस्क्रायब करशात जाल्यार तुमकां सगळें आमचें कितें कोत्ता ते यूट्यूबार मेळटलें. पवित्र सातोळ्यांत हांगसर इंग्लीश भाशेन सगळो सेवाधर्म आसतलो. मंडे थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी होली सॅटर्डे विजील मास. फुडल्या आयतारा दीस आमी तुमकां पासीस दितले. प्रत्येक मिसाक म्हणल्यार तूं पास आसा तो ते पास तुमकां आमी त्या दिसा दितल्या. मिसाची मांडावळ मागीर तुमकां सांगता खंयच्या कितल्या वरांचेर आहा पळय ती. पूण चड करून पयल्या दिसा 5:30, दुसऱ्या दिसा 3 आनी तिसऱ्या दिसा 1 आसतली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण पयले सुवातेर फादर जूड करास्कूक देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर जस्टीन बॉर्जेसाक स्टिशाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ते आनी तेचे वांगडी हांगसर गायन करतात. वाचपी तुमी खूब तोकोस घेतात. हांगसर आमचे सांकिस्तांव आनी हेर आसात ती मदत करतात. त्याच प्रमाणे आमचे वॉलंटियर्स खूब तोकोस घेतात आनी हांगसर खूब शिस्त पाळीत आसा. तुमी हांगसर पळयलां की आतां तुमलांत काम चालू आसा. पूण आमी सायबाची कूड म्हणल्यार तूं एक पिक्चर थंयचो दवरला त्या प्रमाणे तुमच्यान म्हणल्यार तूं तो हांगसर आसलेलो पूण आसा त्या प्रमाणे तुमच्यान म्हणल्यार तूं उमाव घेवंक जाता थंयसर. म्हणल्यार ह्या सुमारांत हे सगळें थाऱ्यार येतलें आनी मागीर आमी परतून दवरतले. 17 फादर वास्को पासत मीस आसा 8 वरांचेर बिशपूय आसतले ते अंतरले आनी त्या दिसा म्हयन्याची मीस आसा तांचे पासत. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागियोंत फ्रांसिस्क शाबेराक मागणें. बागियोंत फ्रांसिस्क शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. गीत घेवया पेज 89 F9 verse 3.